केन्नाय पयलेपणाक विशेष महत्व दिता हांव न्हय. आयच्या सुवार्थेंत जेजूची पयलीं उतरां आनी ताच्या पयल्या शिसां विशीं माहेत आसा. जेजूचे परगट जिणयेच्या वा जेजूच्या परगट मिसावाचे सुरवातेची काणी आसा. मार्काचे सुवार्थेंत जेजून पयल्यान पयलें उलयिल्लीं उतरांच वेळ भरती जालो, देवाचें राज लागीं पावलां, पातकी जिणी बदला आनी बरी खबर सतमाना. ही उतरां चड करून जेजूकूच लक्ती जातात. तोच ती बरी खबर आनी ताका सतमानूंकय हांगासर उलो आसा म्हणून विसरूं नये. कित्याक सुरवातानाच सुवार्थेकारान ही जेजू क्रिस्ताची देवाच्या पुताची सुवार्ता म्हणा. गलिलेयाचे दर्या तडीर मासली पाकपी सिमांव, आंद्रे, जाकोब आनी जुआंव पयले शिस जावन जेजूचो पाटलाव करच्याक आपोवणें जोडतात आनी तक्षण तसो पाटलाव करतात. हे खातीर ते पयले आपलीं जाळां आनी बापायक सोडून जेजू फाटल्यान मनशांचे पागी जातात. म्हणजे जेजूच्या मिसावांत रिगतात. सुवार्थेंत जुआंवच्या मिसावाची समाप्त सुचावन जेजूचे मिसांव सुरवाता. जुआंवक धरपांत सुरवातचे जेजूचे मिसांव जेजूच्या धरपाक सुचयता. ह्या दोन धरपां मदें जेजूची वळख दवरूंक म्हणजे पातकी जिणी बदलून बरी खबर सतमानूंक आमकां उलो आसा.